आमी जे पळयलां पळय ह्या दिसांनी ते इगोच पळयले आमी चड. हे इगो म्हणटा ते कितें, आतां हांव पाटकारा परस सिनियर वर्सांनी, पूण तो सिनियर एलायन्सान हांव तुमकां इतले दीस सांगीत आहा की एलायन्स डिक्लेअर करूंक जाय काँग्रेस पार्टीन, कित्याक काँग्रेस हो सिनियर पार्टनर. म्हजी इनिशियल तजवीज अशी आशिल्ली की 10 सीट आमी मागचे तेंचे कडेन, आमी तेन्ना 9 सीट घेतल्या. 10 सीट रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीन घेवचे आनी 30 सीट तांणी कॉन्टेस्ट करचे, आनी तातूंत 50% स्ट्रायक रेट घेवन आमी दोनूय गोंयचे जिल्ला आमच्या हातान घेवचे. तातूंत देवान जें कितें केलां वो कोणें कितें केलां हांचे करप्शनान केलां आनी देवान एक्सपोज केलां, त्यो अश्यो खूब वस्तू आसा. तातूंत गोंयची जनतेक दिसता की गोंय हें परतें गोंय करुया, मेक गोवा गोवा अगेन म्हूण. तें करपा खातीर आमकां आदार मेळपाचो आनी हें जावपाचें. पूण जालें कितें हातूंत की वो हाका घेता म्हूण तो ताका बोवाळ मारता, सगळे प्रेसार वता, प्रेसाक टॉपीक मेळटा. आज मेरेन हांवें ही व्हडली रिजनल पार्टी म्हणटा आनी सुभाष शिरोडकराचेर एटॅक केल्लो पळोवंक ना की तुवें तुजे चलयेक कशी हाडली काय म्हणून. श्रीपाद नायकाचेर आपल्या चल्याक कसो हाडलो म्हणून ताचेर एटॅक केल्लो हांवें आयकुंकूच ना. आयकलां तुवें काय? दिल्ली वचून विसरले. हो प्रश्न आहा, हो प्रश्न म्हाका पडटा आनी म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेकूय पडटा आसतलो. तुमकां पडना हो प्रश्न? सांगा म्हाका तुमी, काळजान हात घालून सांगा. अरे दिसना? हें तर हांवें म्हजे बायलेक हाडिल्ली आनी कावन्सिलराक म्हणून उबी केल्ली फाल्यां, तुमी सोडपाचें म्हाका? चिंता मरे तुमी. इजिदराक पार्टीन भितर घेतलो, कॅन्डिडेट करूं ना, केदो व्हडलो बोवाळ जालो, केदो. आनी तो ताची चलयेक घालता, सगळी येदी व्हडली जनता आसून 84 आमदार आसून एकूय मनशाक तांचे पक्षान सगळ्यान व्हडलो रिजनल पार्टी कांय दिसना हाजेर, कांयच उबाकडें दिसना हातूंत. हांव सारको म्हाका शॉक लागता हो कितें काय म्हणून. सी आतां तुमी प्रश्न विचारलो की 2 जाग्याचेर बाबा तुमी हें फ्रेंडली फायट कित्याक केलें. आतां एज विजय बाब सेड की कितें आसता, दोनी पार्टेचो केडर आसा आनी एज ही रायटली सेड की तें लेट जालें, यू नो, आमी ते आमच्या केडराक थंय इनफ टायम मेळ्ळो ना थंय तांकां समजोवपाक. सो देन वी हॅड टू टेक अ कॉल की बाबा चल एलायन्स, म्हळ्यार जर तर आमी एकठांय येता इन लार्जर इंट्रस्ट ऑफ गोवा आनी 2 सिटाक लागून जर तर ते करचें पडटा जाल्यार ताणें सांगलें तशें नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शनाक या. आतां अशें आनी समज जर दुसऱ्या पार्टीन समज जर हो स्टेप घेतिल्लो जो आमी घेतला, म्हाका दिसता तेय आसपाचें आज ऑन बोर्ड. जर तर आमी गोंयचें जर तर पिक्चर मुखार दवरता जाल्यार आय थिंक समवेर ऑर दी अदर समबडी हॅज टू टेक अ स्टेप बॅक न्ही. प्रत्येक मनीस जर तर आपलोच स्वार्थ आनी आपलो ताणें म्हणलें तशें की इगो जर मनीस घेवन बसलो जाल्यार देन आय थिंक वी आर बिट्रेईंग द पीपल ऑफ गोवा. आनी जर आज तिगूय जाण जर बरोबर आसपाचे जाल्यार म्हाका दिसता स्ट्रायक रेट आनी इल्ली बरी आसपाची. 1 सिटाचो प्रश्न आशिल्लो तो. ना तशें हांव म्हणना, पूण म्हाका दिसता आज तुवें विचारलें की बाबा तेंचें कितें जालें. 1 सिटाक लागून केलें न्ही. 1 सीट जशें आमी आज डिले जालो आमच्या केडराक थंय समजावचें पडलें. आमचो इन्चार्ज आयलो, देवर तांचोय केडर आशिल्लो. सो बट समवेर वी केम टू वन सर्टन फॉर्मुला की बाबा चल लार्जर इन पिक्चर ऑफ गोवा तोडया नाका 2 सिटाक लागून. दीस वॉज द आयडिया. अमित बाब, तुम्ही लास्ट टाइम सुद्धा तांकां रावले खूप रावले, पूण आतां हें इलेक्शन जावन फुडलीं इलेक्शनां असेंब्ली इलेक्शनाक परत रावपाचें आसा काय दार बंद केली? ना म्हाका दिसता गोंयच्या जनतेन पळयलें मरे कितें जालें तें. समज जर तर सगळे एकठांय येवपाचो एक प्रयत्न जाल्लो जाल्यार 1 सिटाक लागून जायना आशिल्लें, जाता आशिल्लें न्ही. द फॉर्मुला वॉट वी डीड फॉर 2 सीट्स दॅट कूड हॅव बीन द फॉर्मुला फॉर 1 सीट वीच वी हॅड ऑलरेडी टोल्ड, वी हॅड ऑफर्ड ऑल्सो. पूण जर करपाचीच जर इच्छा ना ताका तूं कितें करतलो.